नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमचे मदीं चर्चा करपाक आसात दामोदर कोचकार जे अध्यक्ष गोवा उद्योग संघटना आनी आमचे मदीं आसात विवेक सरदेसाय जे निवृत्त अभियंता आसात पॉवर डिपार्टमेंटाचे. एक सडेतोड आनी स्पश्ट वक्ते PWDंतले इंजिनियर म्हणून तांकां आमी वळखतात. आनी आमी चर्चा करपाची आसात पॉवर टॅरिफाचेर. दामोदर बाब, तुम्ही पॉवर टॅरिफा संदर्भात जे कितें मत व्यक्त केलां ताका लागून म्हाका दिसली ही चर्चा करची. तातूंत भितर म्हत्वाचें म्हळ्यार तुमी म्हणटा पॉवर टॅरिफ करपाक हरकत ना, वाडोवपाक हरकत ना विजेचे दर, पूण तुमी म्हणटात आमकां क्वॉलिटी पॉवर दियात. ही चर्चा केन्ना सुरू जाली? वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी जे कांय वक्तव्य हालीं काळान केल्ले आहात तांकां पॉवर खातें दिलें त्या ताणें म्हणलें की पॉवर दरान वाड जातली. ताणें म्हणलें की अजुनूय आमचे कडेन विजेचो तुटवडो आसा, ताका लागून वीज 125 मेगावॅट वीज विकती घेवची पडटली. तेन्ना तुमच्या संघटने मुखार येवन सांगलें आमी हो वाडीव दर दिवपाक तयार आसात. ताजे नंतर जेन्ना ही प्रत्यक्षान 1 तारखेच्यान वाड जाली, तुमी सांगलें की आमकां वीज दरवाड चलता पूण आमकां क्वॉलिटी पॉवर दियात. तुमकां क्वॉलिटी पॉवर मेळना असो ताजो अर्थ? हय, बरोबर. कितें जाता पळय, इंडस्ट्री रन करतलो जाल्यार तुका प्लॅन पॉवर जाय. शटडावन घेतला जाल्यार पयलीं सांगपाक जाय, सो दॅट वी कॅन प्लॅन ऑन हे न्ही जनरेटरार चलोवपाक बी. बरोबर. आतां इशू कितें जाता, हांची डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क आसा पळय तो इतलो पुअर आसा. इवन आमी आतां पॉवर एक्स्ट्रा रेटार पे करून घेया म्हटली तें जावन पासून आमकां पॉवर कट रेग्युलर जाता. चडशी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन रेग्युलर जाता. वेर्ना तर आनी सांगूच नाका. हय, पॉवर कट वेर्ना सामकें आमचे कडेन बेस्ट इंडस्ट्री म्हणटात. पॉवर कट कितले वेळ जाता? इंडस्ट्री म्हणल्यार इशू कितें जाला पळय, वेर्ना आतां जो जागो दिल्लो पळय सबस्टेशनाक, पयलीं ते एक्सक्लुझिवली फॉर इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणून आशिल्लें. आतां कितें केलां, मार्मा गोवा, माजोड्डा, कोर्तालीम सगळें फिडींग जाता आमचे हाचे कडल्यान, सबस्टेशना कडल्यान. सो हाका लागून कितें जाता, ताचो लोड इतलो वाडला. 25-27 वर्सां पयलीं ते स्टार्ट केल्ले सबस्टेशन. ट्रान्सफॉर्मर आजून तेच ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर आसा. ताका स्पेअर ट्रान्सफॉर्मर ना म्हणटकच ते मेंटेनन्साकूय घेवंक मेळना. एक ट्रान्सफॉर्मर घेतले जाल्यार अर्द्या लोकांक कट करून दवरचें पडटा. सो हाका लागून आमी कितले फावटी सांगता, हे इम्प्रुवमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरार करा. इवन पॉवर जर कमी जालो न्ही जाल्यार आमी कशें तरी हाडून विकते घेवपाक शकता. पण जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना तेन्ना डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क सारकोच हे जाता, वोल्टेज ड्रॉप जाता, टायमार येना. तुमकां म्हाका म्हजे म्हायती खातीर पॉवर कट दिसाक कितलो जाता? पॉवर कट एटलिस्ट 2-3 टायम्स जाता. आतां आमी कितें करता, एवरीबडी किप्स अ चार्ट, कितले मिनीट जाले कितें. आतां 1 मिनीट पासून जर पॉवर कट जालो अनप्लॅन जाल्यार कितें जाता, मशिनां सडनली बंद जाता आनी इट इफेक्ट्स द फ्लो इन द जे मटेरियल आसता पळय मशिनान तें पिड्ड्यार जाता. बरोबर. ते परत रिवायव करपाक अर्दवर सुमार वता. सो तो लॉस सगळो जाता. पूण आमचे कडेन अशी यंत्रणा तयार करप शक्य आसा जातून अनइंटरप्टेड पॉवर सप्लाय जाता इंडस्ट्रीक, अशें जावप शक्य आसा? पळय आतां रिलायन्स पयलीं सप्लाय करताली. हय, रिलायन्साचेर कांयच इशू नाशिल्लो. रिलायन्साचे नेटवर्क सारको करपाक न्ही. सी लूपिंग आतां इंडस्ट्रियल इस्टेट प्लॅन करता आसतना हांच्यांनी कितें केलां, एक खांबो घालो, थंय एक इंडस्ट्री आयली LT, ताका एक वायर ओडून दिली. दुसरी इंडस्ट्री ह्या सायडीन ST आयली, त्याच खांब्यार काडल्यान 33 kV काडून दिले. सो हे तूं म्हणटा तें अशें की एक इंडस्ट्रियल इस्टेट येतकीर ताजे खातीर ताजे पयलीं जे पळय कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय तयार जावपाक, वीज तयार जावपाक, उदक तयार जावपाक, ताका पायाभूत सुविधा जाय, ताजे खातीर जे कितें पळय एक वैचारीक पळय जे कितें देवाळ घेवाण जावपाक ती कांय ना. विवेक बाब, म्हाका अशे वेळार तुजे कडेन दिसता, हांव जाणा यू आर नॉट एन ऑथॉरिटी, तुवें असो न्ही की तूं वीज खात्याचे वतीन उलयना, पूण वीज खात्याचे वतीन हांगा येवपाक कोणूच तयार नाशिल्ले आनी येवचेय नात. हांवें मंत्र्याकय फोन केल्ले. अशे वेळार म्हाका दिसलें की वीज खात्यान काम करपी एक जाणकार मनीस म्हणून हांव तुजे कडेन पळयतां. तुमी इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू करतात, तुमकां अनइंटरप्टेड वीज दिवपाक कितें जालें? इन्फ्रास्ट्रक्चर तें डेवलप मेन न्ही. तुमी बिल्डिंगो जाल्यो थंय ताबडतोब एक नवो पॉवर प्रोजेक्ट आयलो थंय तुमकां वीज दितात, पूण इंडस्ट्री प्रायोरिटी म्हणून ताजे कडेन कित्याक पळयनात? ना, आतां इंडस्ट्री कोचकार बाबान कितें सांगलें, इंडस्ट्रीचेर एक्चुली कितली पॉवर शॉर्टेज आसा किंवा म्हजे कडेन कांयच डेटा ना. हय, आतां म्हजे कडेन जो डेटा आसा तो पॉवर टॅरीफ जी वाडयल्या ताजेर आमी तुका दितात, ताजेर आमी तुजे कडेन परत येतात. पूण तूं म्हाका एक सांग, एज एक कन्सर्न सिटीजन म्हणून इंडस्ट्रियल इस्टेट स्थापन करतकीर थंय
बाबा वेवस्थीत वीज पुरवण जातली ताजे खातीर परत व्यत्यय येवचो ना हाजे खातीर वीज खात्यान विचार करपाक जाय काय ना सरकारान ताजे संदर्भात प्रायोरिटीन भितर थंय अरेंजमेंट तयार करपाक जाय काय ना कित्याक जायना अशें हांव म्हणटा. टेक्निकली ते पॉसिबल आसा न्ही टेक्निकली इट इज पॉसिबल टू डू दॅट बट इतले म्हणजे अवाढव्य इतले जाल्ल्या कारणान म्हणजे आतां स्टाफ पोजिशन हे पोजिशन मेन सांगपाचें म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटी कडेन स्टाफ पोजिशन जरी चड दिसता इट इज दे आर ओवरलोडेड. ओके दे हॅव बीन गिवन तांचे कडेन खंयची कामां दिल्या पळय ती फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लायटींग एक्चुअली इट इज ती पंचायत लेवलचेर आनी म्युन्सिपालिटी लेवलचेर जावंक जाय ते काडटा आनी इलेक्ट्रिसिटी. पूण ताणें एक बरो प्रश्न काडलो न्ही ताणें म्हणलें की तुमी एक पॉवर स्टेशन तयार केल्लें वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट थंयच्यान तर तुमी तर नव्या गांवांक जर कनेक्शन तशें ना पॉवर स्टेशन वेर्णा इस्टेट सुरू तांणी मोर्मुगोवा आनी खंयच्या विलेजीक सुद्दां दिलें न्ही दे आर ऑल्सो पेईंग ते सुद्दां पयशे दितात न्ही बरोबर ते काय फुकट घेनात लायट पण हांकांय दिवपाक जाय हांकां प्रायोरिटीन दिवपाक जाय प्रायोरिटी अशें न्ही पॉवर त्याच जाग्याचेर सुद्दां पॉवर कॅपेसिटी वाडय येता न्ही पण तांकां हांगाच्यान थंय दिता हो इश्यू आसपाक शकना कित्याक तेय पयशे दितात न्ही थंय गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू मेळटा अशें कांय न्ही की ते नाही रेवेन्यू मेळटा ही गजाल बरोबर आसा पूण इंडस्ट्री पळय आतां ईज ऑफ डुईंग बिजनेस म्हणून हें आमी कानार म्हणजे येत आसा वर्सांची वर्सां आयकतात ईज ऑफ डुईंग बिजनेसाच्या नांवा खाला दोंगर कापून उडयले जाय तशी परमिशनां दिली TCAची कितेंय कितें परमिशनां गेली फॉरेस्ट कापलें आनीक मेन म्हळ्यार कितें इंडस्ट्रियल इस्टेटीक पॉवर कनेक्शन दिवपाक तुमी सारके नात. ना कितें इश्यू प्रॉब्लेम कितें जाता पळय आतां तूं चायनान वच जेन्ना एक नवी इंडस्ट्रियल फॉर्म करता चायना कित्याक श्रीलंकेन वच एक इंडस्ट्रियल इस्टेट जेन्ना तूं प्लॅन करता पळय तेन्ना पयलीं तुजें प्लॅनिंग आसपाक न्ही ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बाबा तुजे कितले प्लॉट आसा कितले फ्लावर रिक्वायरमेंट आसतलो कितले उदक लागता. चायना तेलंगणान वच न्ही चायना कित्याक वता खंयसरूय वच पण कितें आतां फूल इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जर तुवें प्लॅन केलें पयलीं आमचें आतां कितें जालां पयलीं प्लॉट करपाचें प्लॉटाचें ते फक्त रेट फिक्स करपाक तांकां हें दे आर थिंकींग अबाउट रियल इस्टेट एज अ प्लॉट सेलिंग GIDC बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां कांयच पडून वचूंक ना. स्ट्रीट लायट खंयचे वेर्ना चलना स्ट्रीट लायट बाकीचे इंडस्ट्रियल इस्टेटी बद्दल हांव उलयच ना. बरोबर स्ट्रीट लायटी आतां कोणें स्ट्रीट लायटी मेंटेन करपाक ताचेर तांची झगडी चल्ल्या. हे म्हणटा सामान आमी घेता तुमी मेंटेन करा तशें कशें IDC म्हणटा आमी सामान घेता हाचेर तोडगो आतां काडटा केन्ना पर्रीकरा वेळाच्यान हाचेर तोडगो काडटात ते. सो गव्हर्मेंटाचें तूं अशें म्हणटा की गव्हर्मेंट पयलीं म्हणटा आमी इंडस्ट्री आपयतले ताजे नंतर रोजगार निर्माण जातलो इन्वेस्टमेंट येतलो हो बेजीक इंडस्ट्रीची गरज आसा म्हणटा ती वीज उदक आनी वीजच जर ना जाल्यार हें कशें तूं हाजेर कशें पळयता. आतां तूं वेर्ना तांच्यांनी 24 लाख स्क्वेअर मिटर SEZ जागो परत घेतला बरोबर तो ते ऑक्शन करता बरोबर. आतां सद्या सबस्टेशन ओवरलोडेड आसा कॅपेसिटी वायज वॉट इज अ प्लॅन फॉर न्यू सबस्टेशन 220 GIS सबस्टेशन तांच्यांनी प्लॅन केल्ले 2-3 वर्सां पयलीं सडनली ते सबस्टेशन काडून तांच्यांनी सालिगांव व्हेले. So there are political push somewhere and here and there. So industry कितें जाता इंडस्ट्री वोट बँक कशी नासता न्ही तांची सो ताचे कडेन चड लक्ष वचना. बट ओवरऑल जर तुका गोंयांत जर वयर सरपाक जाय जाल्यार यू हॅव टू गिव स्ट्रेस ऑन द इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऑर इकनॉमीक डेव्हलपमेंटाक तुवें जोड स्ट्रेस दिवपाक जाय. फक्त हें फुकट दी तें फुकट दी वोटींग कर हाचेर लक्ष दिवपाक जायना. बरोबर. फाटल्या 5 वर्सांनी इंडस्ट्री आयल्या हांव पावराच्याच संदर्भान विचारता बारीक आयल्या पळय आतां कोण एक्सपान्शन करता तांकां पासून आतां मेन इश्यू कितें जाता पळय सपोज हांव आतां पावर एक्सटेन्शनाक एप्लिकेशन केलें जाल्यार सबस्टेशनाचो AE कितें करता बरोवन दिता की आपलो ट्रान्सफॉर्मर फूल आसा सो हे पावर एक्चुअली दिवपाक जायना तेंच्यांनी नव्या हाका नाजाल्यार तांणी ट्रान्सफॉर्मर कॅपेसिटी वाडोवपाक जाय. सो हांचे जर आतां कनेक्शनाचे एप्लिकेशनां पयलीं न्ही हे कितें दिता जाणा थंय बरयतात कॉमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ पावर तुका कनेक्शन दिता तुका कनेक्ट जाता पावर मागीर तो पावर एकदां कनेक्ट जाता इज ड्रॉईंग न्ही एक्झॅक्टली मागीर बाकीच्यांचेर लोड आयलो ट्रान्सफॉर्मराचेर लोड आयलो सो तितले तूं बिल्डअप कर. आतां न्यू जर कॉम्प्लेक्स आयले वास्को लोड दितात ते सब्जेक्ट टू हे. सो तूं म्हणटा आमचें प्लॅनिंगच फॉल्टी आमचे कडेन प्लॅनिंग जाय एक जालें आनी सद्या ते कितें म्हणटा पळय पयशे ना म्हणटा नवो ट्रान्सफॉर्मर घेवपाक
फायनान्सूय जाय न्ही. हांव कितें म्हणटा तांकां, तुमी आमचे कडेन हें घेता कितें इन्फ्रास्ट्रक्चरल टॅक्स म्हणून घेता प्रत्येक बिलाचेर. बरोबर. दॅट टॅक्स वॉज स्टार्टेड टू बिल्ड अप द इन्फ्रास्ट्रक्चर. बरोबर. तो अजून कांय करूंक ना. आनी हांच्यांनी कितें केलें, ते पयशे पॉवर मिनिस्टर लास्ट टायम पासून म्हणटालो आपल्याक ट्रान्सफॉर्मर घालपाक जाय, पण आपल्याक सेमान पयशे अलॉट करून दिवपाक. ते 70 पैसे पर युनिट जो आसा आनी 20 पैसे पर युनिट डॉमेस्टिकाक आसा, ते आतां 1000 कोटीचेर वतले. पण ते पॉवर डिपार्टमेंटाच्या हातान पयशे येना. ती पॉवर डिपार्टमेंटाची चूक ना. हय, ती पॉवर डिपार्टमेंटाची चूक न्ही. कित्याक हे सगळे पयशे सेंट्रल पुलान वता, आमच्या ट्रेजरीन वता, आनी थंयच्यान डिस्पोज जाता. त्याच पयशांतल्यान पॉवर डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट चलताच न्ही. सो त्याच पयशांतल्यान वताच, पॉवर डिपार्टमेंट वचना अशें न्ही. तुमच्या म्हणण्यार तातूंत ट्रान्सपरन्सी ना, इतलेंच. बट पयशे वता. तूं म्हणटा हे जो पळय इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर जो पळय पयसो प्रत्येक इंडस्ट्रियल एज वेल एज सामान्य ग्राहक जो पळय पयशे दिता, तो तुमच्या त्याच इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडान वचना. तो अशें सगळेच कडेन आसा. दॅट आमची सिस्टम ते नाका म्हाका. ते दुसरे कडेन आसा. आमी जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी उलयता, तो तुमच्या एका सेंट्रल पुलान वता आनी तो थंयच्यान डायवर्टूय जावंक शकता. जर तो असो न्ही की ते पॉवराचेर एक्सपेंडिचर जायना असो न्ही, जाता पॉवराचेर. पूण म्हाका एक सांग, तूं एज ए इलेक्ट्रिकल स्वता इंजिनियर, तूं आतां रिटायर जाला, तुज्यान स्पश्टपणान आमच्या वाचकांक सांगूं येता निमाणे तुमकां पगार आमच्याच टॅक्सांतल्यान वता. हांव तुका सांगता अशें की फाटल्या 5 वर्षांत इन्फ्रास्ट्रक्चर कितलें वाडलां, पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत कितलें वाडलां, म्हाका जर सर्वसाधारण वाडलां. कितलें वाडलां? अंडरग्रावंड केबलिंग आतां फॉर एक्झाम्पल म्हापशां सद्या 280 कोटीचें कितें काम चालू करपाचें आसा. सालिगांव हे सबस्टेशन तो म्हणटा, तो सिमेंट्स कितें तें जाल्यार इट वील बिग बूस्ट. बट तो म्हणटा आमचे कडेन पयशेच ना म्हणून न्ही. पळय सुदीन ढवळीकर पॉवर मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आसा, आमकां 15,000 कोटी जाय म्हणटा तो फॉर अंडरग्रावंड केबलिंग. आतां आमची तुमचे कडेन डबल इंजीन आहा न्ही, सेकंड इंजिना कडेन हाडला मरे पयशे. पॉवर जी पळय, यू आर टॉकिंग अबाउट डबल इंजीन न्ही. आतां जर डबल इंजिनाचो उपयोग जायना जाल्यार केन्ना करतले तुमी? एक्झॅक्टली. आनी निमाणें कशें आसा की गोवा राज्य ल्हान जरी असलें, अनएम्प्लॉयमेंट आज आयलां स्मॉल स्टेटींनी देशान भितर सगळ्यान चड अनएम्प्लॉयमेंट आशिल्लें राज्य गोंय. अशे परिस्थितीन तुमी रोजगार सरकार दिवंक शकना. आनी सरकारान दिवपाकूय चूक, कारण कितले म्हण टॅक्स लोकांचेर घालतले, नवे जॉब तयार करपाक. अशे वेळार तुमी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट करपाक जाय, नव्यो इंडस्ट्री येवपाक जाय, इन्व्हेस्टमेंट येवपाक जाय. ताजे खातीर तुमी सगळ्यो पायाभूत सुविधा निर्माण करपाची गरज आसा. त्यो पायाभूत सुविधा कशे करतले? तुमचे कडेन वीज आसपाक जाय, उदक आसपाक जाय, तुमचे कडेन जमीन आसपाक जाय. आनी तातूंत भितर जाय त्योच इंडस्ट्री ज्यो जॉब ओरिएंटेड, ज्यो नवे जॉब निर्माण करतली आनी पर्यावरणाच्या नजरेन सुसंगत हे सगळीं धोरणां तयार करतले जाल्यार राज्य सरकारा कडेन एक तशी विचारसरणी जाय. आनी तूं म्हणटा तशें डबल इंजीन आसात न्ही, तुमच्यांनी बऱ्यो इंडस्ट्री सिलेक्ट करूं येता, तांकां जाय ते पावर किमान गरज, उदक आमच्यान निर्माण करूं येता, किमान पावर तुमचे कडेन कित्याक आसचो न्ही. आनी तो म्हणटा आपूण सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो, वील सीक सेंटर्स हेल्प म्हणटा तो. 15,000 कोटी ना. पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडला, थोडे तरी वाडला. कित्याक आतां जे आमचे 550 MW कितें पॉवर रिक्वायरमेंट आसा, तो 5 वर्सां पयलीं नाशिल्लो. तो वाडला म्हणजे डेफिनेटली इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडला, वाडूं ना अशें न्ही. पूण ट्रान्सपरन्सी ना म्हणटा तें दॅट इज ट्रू. स्वता विवेक सरदेसाय जाणी वीज खात्यांत इतलीं वर्सां काम केलें, ते स्वता म्हणटात की अजुनूय इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर निधी येता, तो निधी पुरोसो आसूं शकता, पूण तोय बी डायवर्ट जावंक शकता काय कितें अशे तरेचे दुबाव आसात. आमी ह्या प्रश्नाचेर घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात. ब्रेका उपरांत आमी हें जें पळय पॉवर टॅरीफ वाडला ताचे संदर्भांत विवेक सरदेसाय खुबसो डेटाय घेवन येयला आनी स्वता दामोदर कोचकार हांकां कांय प्रश्न विचारपाचे आसात. हो विशय आमी ब्रेका उपरांत घेवपाचे आसात. तुमी खंयच वचूं नाकात. आमी रोखडेच परत येतात. पळयत रावात गोमंतक TV. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां परतून एकदां येवकार दिता. आमी उलयतात पॉवर टॅरीफ, विजेचे दर वाडल्यात, त्याच अनुशंगान इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडलं काय कितें, क्वॉलिटी पॉवर वाडलं काय कितें. आनी जेन्ना चर्चेंतल्यान येता सूर की वेवस्थीत ट्रान्सपरन्सी जायना, पयसो येता भितर पूण तो पयसो योग्य विनियोग जायना. दामोदर कोचकर, हांव तुमचे कडेन आतां परत येता. आतां आमी मुख्यतः पॉवर टॅरिफाचेर उलोवया. तुज्यो कांय आक्षेप आसात पॉवर टॅरिफा संदर्भांत, त्या संदर्भांत तुवें तें आमकां सांगचें. हय, सद्याक पॉवर टॅरीफ वाडयल्या पळय ती फक्त डॉमेस्टिकाची वाडयल्या तांच्यांनी. 10 ते
50 पैसे. बरोबर. ॲक्च्युली ही पावर टॅरीफ 2 वर्सां फाटीं JRCन हें केल्ली, कन्फर्म केल्ली. बरोबर. तेन्ना इंडस्ट्रीची टॅरीफ तेंच्यांनी वाडयल्ली. बरोबर. पण डॉमेस्टिकाची कित्याक वाडोवंक नाशिल्ली, इलेक्शन येवपा आशिल्लें आनी कांय कारणां खातीर ते वाडोवंक शकले ना. बरोबर. सो ती तांणी हें करून दवरलेली. आतां तांकां 5 वर्सांची मॅन्डेट मेळ्ळा म्हणटकच तांच्यांनी वाडयली आनी ही खूब गरजेची आसा. कित्याक पळय आतां ही सेट ऑफ जाता पळय तो सगळो इंडस्ट्री पे करता न्ही एडिशनल. करेक्ट. सो JRCन कितें सांगलें, एकट्याकूच तुमी टॅक्स करपाचे ना, वाडयता आसतना तुमी बॅलन्स सगळ्यांची करपाची. बरोबर. सो दॅट इज द हें. सो विवेक परत हांव तुजे कडेन येता. एका अर्दान तो म्हणटा टॅरीफ वाडोवपाक हरकत ना पूण क्वॉलिटी वीज जाय. सो टॅरीफ जे पळय कितें वाडला आनी तो मंत्री म्हणटा फुडलीं 2 ते 3 वर्सां आमी विजेचे दर वाडोवचे नात. ह्या सगळ्या हातूंत भितर कितलें खरेपण आसा? ना, विजेचे दर वाडोवचे ना. इनपूट कॉस्ट इतलो वाडटा की विजेचे दर वाडोवपाक ना म्हणत जाल्यार सबसिडायज कोण करतलो, हो व्हडलो इश्यू आसा. विजेचे दर वाडोवचेच पडटले आनी तातूंत हाजी सरकाराचे बी हातूच आसचो ना, कित्याक इट इज मार्केट रिलेटेड. आज कांय अशें आयसोलेटेड अशें कांयच उरूं ना. बरोबर. इट इज मार्केट रिलेटेड. 2 वर्सांची पावर वाडूं ना, म्हजे कडेन डेटा आसा त्या प्रमाणे. पॅन्डेमिकांनी वाडोवना, ताजे उपरांतूय खंयचोच पावर वाडोवंक ना तांणी. ओके. इन्क्रीजूच करूं ना. पण आतां आमचे कडेन जे पावर पुरूचें कन्जम्पशन आसा इट इज 4000 मिलियन युनिट्स. मिलियन युनिट्सान जर कन्वर्ट करत जाल्यार इट इज 4000 मिलियन युनिट्स. एक सांगपाचें म्हणल्यार एज पर JRC इट इज मॅन्डेटरी दॅट 8% ऑफ दीस शूड बी सोलर पावर. 9% ऑफ दीस शूड बी ग्रीन एनर्जी अदर दॅन सोलर, वीच गोवा इज नॉट मिटींग. आनी हें कितें करता, गोवा इज ऑब्लिगेटरी. आतां अंदू आमचे रजिस्टर जे ग्रिडाक वता सोलर इज 16 मिलियन. म्हणजे 320 मिलियन जे आसूंक जाय, 320 मिलियन युनिट्स जे आसूंक जाय ते फक्त 16 मिलियन इज फिडींग टू द ग्रीड. बरोबर. अजून ते वचना म्हणून फाटींच तांणी 300 मिलियन सोलर पावर बाय केली एट द रेट ऑफ 5 रुपीज ऑर समथींग गोवा गव्हर्मेंटान टू ऑफसेट दीस. बरोबर. ह्या हाजेर पूण ते सोलर एनर्जी ह्या व्हेरी इजी जावपाक जाय टू फीड इट टू द ग्रीड. लोकांची आज कितें आसा ना, पूण इंडस्ट्रीची जबाबदारी न्ही सोलर आनी ग्रीन एनर्जी क्रिएट. दुसरें कितें आहा आतां इदो सांगलें तांणी ताजें म्हाका आनीक उलोवपाचें आशिल्लें. पावर क्वॉलिटी ऑफ इंडस्ट्री 10 to 15%. इंडस्ट्री इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर पावर क्वॉलिटी. विदीन द इंडस्ट्री सुद्दां ते सारकें मॅनेज करिना. एग्री जाता काय ना सांगा, सगळ्यो इंडस्ट्री अशें परफेक्ट एज पर इलेक्ट्रिकल स्टँडर्डूय करिनात. इट मे बी 10-15%, बट विदीन इंडस्ट्री ऑल्सो दे कॅन सेव पावर. पण ताका आतां तांणी हें केलां न्ही, दे बिलिंग दे. नो, दॅट इज ओन्ली कॅपॅसिटी, दॅट इज ओन्ली KVH, दॅट इज ओन्ली KVH, दॅट इज डिफरंट. दॅट इज ओन्ली KVH. हांव बाकीचें म्हणटा लॉसीस बिसीस आसा पळय, तुमी बील भरता आसतले, बट क्वॉलिटी ऑफ पावर थोडे तरी इंडस्ट्रीच्या हातांनी आसता भितर मेंटेन करपाक. सगळेच टोटली इनपूट सायडीक ओके, दॅट आय एग्री, तांणी दिवपाकूच जाय, बट विदीन द इंडस्ट्री ऑल्सो इट कॅन बी इम्प्रूव्ड. म्हाका एक सांगात, तुमी स्वता एक इंडस्ट्री म्हणून ग्रीन पावर किंवा सोलर पावर कित्याक जनरेट करू शकना? खुबशा इंडस्ट्रीन आतां चालू केल्या. ओके. कितले पर्संट केल्या? म्हणजे हांव कितले पर्संट केल्या? आय हॅव बीन घाल्या पॅनल, म्हणजे वॉट एवर रूफ अवेलेबल आहा पळय तितली सोलर पॅनल घाल्या. पयरूच आतां ते इनॉग्रेशन जाल्लें पळय सेंटेजॉनान, ताणें फूल आपल्या पार्किंगाचेर तांकां जाय तितली 80%. सी कंडिशन कितें आसा गव्हर्मेंटाचें आतां, दे आर रिस्ट्रिक्टिंग टू युअर कनेक्टेड लोड. तितलेच तुका सोलर पावर घालूंक मेळटा. बरोबर. सी गव्हर्मेंट सायडीन पुश जाय न्ही. आतां आमी कितें म्हटलें, फूल वेर्ना आमचो ओपन जागो आसा पळय, थंय तुमी सोलर पॅनल घालया. ओपन स्पेस आसा IDCन, बरोबर, ताचेर सोलर पॅनल घालपा जाता. गव्हर्मेंट कॅन टेक अ इनिशिएटीव. आतां तुका इन्वेस्ट पासून करपा नाका. कंपनी येता, दे गेट अ फंडींग फ्रॉम युरोप एंड दे पूट युअर सगळें घालता. पण ते कितें आसता, दॅट इज फुली ट्रान्सपरंट बिजनेस. They cannot pay underarm to anybody. But they are supporting you. They are supporting you. So they are coming to help you. आणि ताजेकडे पैसे कित्याक घेवप आमी? तेच म्हणटा हांव. पण हांगा सगळेच तुका हाका लागूनच चल्ला न्ही. नाही, ते एक जालें. पण ना, पण हो प्रश्न म्हाका खूब म्हत्वाचो दिसलो. पळय हां, गव्हर्मेंटा कडेन पावर ना, गव्हर्मेंट पावर दिवपाची शक्यता ना इतले बेगीन. इतले 1000 कोटीची गरज आसा. सगळे केंद्र सरकारा कडेन येवन चडान चड वीज बील आमी वाडोवंक शकनात. अशे वेळार जर एक तर ग्रीन एनर्जी किंवा सोलर एनर्जी रूफटॉप आसा पळय गव्हर्मेंटाचे, लायक स्टेडियम, हॉस्पिटल, तांणी एजन्सीक दिवपाचे पावर जनरेट करा आणि रेट ते फिक्स करता. आतां 4 रुपयांपासून ते तुका पावर दिता सोलर. यू डोंट हॅव टू इन्वेस्ट एनीथिंग. फूल इन्वेस्टमेंट ते करता. ओन्ली यू हॅव टू, दे पुट अ कंडिशन दॅट 15 वर्सां तुवें 15 हातूर न्ही कितें हें सगळें ग्रीड कनेक्टेड पावर.
पीक पावर जो रातचो आसता ताका यू रिक्वायर अ हायब्रीड सिस्टम. बट दॅट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे इतलें ना. पण एटलीस्ट डे टायम यू कॅन बाय. पण तो म्हणटा की तुमकां कांयच करपाची गरज ना. There is a policy, there is a hybrid ना. That what there is a system, there is a system. Hybrid is very expensive. Very expensive. So कितें जाता पळय ऑल्टरनेटिव्हली कशें करता. सपोज तूं सकाळी आतां तुवें कितें म्हणलें 8% सोलर पावर जनरेशन करपाक जाय वीच वी हॅव नॉट अचीव्ड. यू कॅन अचीव दॅट बाय दीस न्ही. See, morning time you take solar power. Yes. You can even sell morning time and adjust it on the grid for the night time. That is possible. सो ते करपाक जाता न्ही तुका. इंडस्ट्रीचे सगळे रुफार घालपा आतां ओपन इतली स्टेडियम. पण ही पॉलिसी स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन ना. पॉलिसी अशी ना. म्हाका दिसता तांकां इनिशिएटीव ना. म्हणजे ना पॉलिसी आसा. गेट आसा. पॉलिसी आसा. कितें आतां पॉलिसी केल्या ती फक्त प्रायवेट कोण आपल्या घरार घालता ताका 50% मेळटा आनी इंडस्ट्रीन घाल्यार 20% मेळटा. बट देर इज नो पुश फ्रॉम गव्हर्मेंट सायड. दे थॉट दॅट वन्स यू गिव दॅट सबसिडी एवरीबडी वील फ्लड विथ द सोलर विच हॅज नेवर हॅपन इन गोवा. लेट देम डू इट. इफ इंडस्ट्री किंवा बाकीचे लोक जर मोठ्या प्रमाणाचेर मुखार आयले एक झुंबड उडली अशें म्हणया ते सोलर पावर घालपाक जाल्यार बरें. सोलर पावर कितें जाता पळय आतां कोणाचे रूफटॉप आनी एरिया आसा ते घालता इंडस्ट्री. डॉमेस्टीक कित्याक घालपाना. डॉमेस्टिकाक तुमी ₹2.50 पावर दिता. सोलर घाल्यार ताका ₹4 पडटा. हांव म्हणटा डॉमेस्टिकाची पेल्यानूच दवरया. इंडस्ट्रियल तुमची एक तर तुमकां गरज पावर आसा शॉर्टेज आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें तुमकां जाय तेन्ना पावर मेळटा न्ही. सो इंडस्ट्रीक ताणें ओपन करपा जाता की तुमचो जो रूफटॉप चड आसा तुमी चड घालपाक शकता. तुजो कंजम्पशन मे बी अप टू 100 आसा. तूं 200-300 घालून ग्रिडाक सप्लाय सिम्प्लिसिटी करपाक जाय दिवपाक. आनी ताजे फुडलें तें जर ओपन एरियेन सगळें घालून उडयत. कारण हांव सद्या अशें वत पडलां तुमची गोंया वताची कमी ना. सोलर पावर तशें वत पडलें म्हूण चड जनरेट जाता अशें ना. ताका ऑप्टिमम टेम्परेचर आसता. आतां पॅनल इतली एफिशियंट आयल्या आतां वाडत वता. ह्या त्या पॅनलान पयलीं 150 जाताले आतां 400 पर्यंत जाता. सो बरोबर. सो ग्रीन एनर्जी सोलर एनर्जी हाजे खातीर तुका स्वता दिसता न्ही की फक्त पावर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर अवलंबून रावन आसतना आतां एक पॅरेलल सिस्टम राज्य सरकारान तयार करपाची गरज. पॅरेलल गरज ना. इट इज फिडिंग टू द ग्रीड सेम ग्रीड. ओके न्ही पण जनरेशन इज पॅरेलल. बट दुसरें म्हणजे कितें पण हे पीक पावराचेर हाजो इफेक्ट येवचो ना. तुमी म्हणटा तशें पयलीं सकाळीं जनरेट करून इट कॅन बी वॉट दॅट इज पॉसिबल. पण हाका पुश दुसऱ्या स्टेटीन हे कित्याक वयर सरला सारकें ते ₹8.5 कॉस्ट महाराष्ट्रान. केरळान ₹7 वेस्ट बंगालान ₹6. सो तांची पे बॅक पिरियड इज व्हेरी लेस. आमची पे बॅक पिरियड जायत ना केन्नाच जायना पॉवर बॅकान. न्ही पण आतां दामोदर कोचकारान कांय जे म्हत्वाचे मुद्दे मांडले ते अशें की इंडस्ट्री आमी जाय म्हणटात. आमी इज ऑफ डुईंग बिजनस म्हणटात. आमचे कडेन इन्वेस्टमेंट येना. ताचें कारण आसा आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसा. करप्शन आसा. हें जर पयस करतले जाल्यार कांय स्वता पावर जनरेटींग युनिट्स स्वता इंडस्ट्रीन जर फुडाकार करून घाले तर राज्य सरकारान 2 पावलां मुखार वचून आपलें हें जें कितें धोरणां तें मातशें आनी इल्लें सरळ करप. तांकां आनीक इल्ली सोंपेपणां दिवप. पयशे दिवपाची गरज ना. तो म्हणटा पयसो इंटरनॅशनल लेवलाचेर सामको रेट पयसो आसा. अशे तरेची इंडस्ट्री मुखार येवन पॅनल्स घालतात. अशे वेळार सरकारान फकत आपल्या संदर्भात 2 पावलां मुखार येवन एक धाडसी पॉलिसी आखपाची गरज आसा. आणि दुसरें टॅरिफाचे दुसरें आसा न्ही. डॉमेस्टीक जे टॅरिफवाले आसात तांकां ह्या रायजान कांयच कंप्लेन करपाक पावना. ओके हो आमच्या वाचकांक इल्लो म्हत्वाचो प्रश्न. कसोच हें ना 2 वर्सां ऑलमोस्ट 3 वर्सां वाडोवंक ना पावर ह्या हाजेर. हे आतां युनीट आसा एअर कंडिशन युनीट. आमी घरान रावतात आमी सूख भोगतात आनी इंडस्ट्रीचेर ती सबसिडी तांचेर पडटा. सो क्रॉस सबसिडी जी आसा ती JARC आतां कमी करूंक सोदता. म्हणजे डॉमेस्टीक आनी हाज्या फुडें टॅरिफ वाडपाक रेडीच रावपाक जाय. कित्याक कितले तुमी 6 म्हयन्यान वाडयतले ना पळय. तो म्हणटा 2 ते 3 वर्सां वाडची ना. तो म्हणू पण आतां पळया एअर कंडिशन युनीट 3 वर्सां पयलीं ₹30,000 आशिल्लो. आतां ₹50,000 जालो. लायटी एअर कंडिशनचे फ्युअल इज पावर. बरोबर. फ्युअलीची रेट तीच आसा. बरोबर. गाडयेची पळय तुमी ₹60 आशिल्ले 4 वर्सां पयलीं आतां ₹106 जाले. एअर कंडिशनाक पावर फ्युअल इज पावर तें वाडोवंकूच ना. तें वाडपाकूच जाय न्ही. बरोबर. सो तूं म्हणटा की गव्हर्मेंट पावर दितली पूण गव्हर्मेंटाच्या पावरी बरोबर येवपी दरवाड आतां लोकांनी तयार रावपाकूच जाय. सो तूं म्हणटा ही म्हारगाय वाडत वचपाची.
इट इज ना, मार्केट म्हारगाय अशी न्ही ती. म्हारगाय अशी पळय, इन्फ्लेशन. पळय आतां गव्हर्मेंट एट पर्टिक्युलर रेट पावर घेता. हय आतां गव्हर्मेंट काय सबसिडायज करिना. आतां तो दिल्लीवाले कितें म्हणटाले फुकट पावर दिता, फुकट पावर. फुकट खंयच्यान मेळटा? 360 कोटी आमचे रेव्हेन्यू डेफिसीट घेता JRC. फुकट खंयच्यानूच मेळना न्ही. यू पे. आतां कितें जाता, डॉमेस्टिकाक जे हे सबसिडी दिता पळय ते इंडस्ट्री कडल्यान पयशे घेता. दुसरें कशें आसा पळय, आमचें जें बिलींग आसा पळय पडला देर आर 2 टायप्स. कॉस्ट काडटात पयलीं, पावर आमकां कशी पडटा ती कॉस्ट 2 तरेन काडटात. एक जनरल एग्रिगेट लेवलान काडटात आनी एक वोल्टेज वायज म्हणून काडटात. म्हणजे हाजी हाय वोल्टेज, म्हजी लो वोल्टेज. तशें जर तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेशानूच केलां तें. वोल्टेज वायज जर कॉस्ट काडत न्ही जाल्यार डॉमेस्टीक टॅरीफ इज गोईंग टू शूट. तें तरी गव्हर्मेंटान करूना. पूण एनी हांव आमी म्हाका दिसता चर्चेचो निमाणे कडेन पाविल्ले आसात आनी आमी एका निश्कर्शाचेर येतात. आनी तो निश्कर्श म्हळ्यार तुमी दोगूय जाण म्हणटात की इंडस्ट्रीक पावर लागता, इंडस्ट्रीचो पावर चडांत चड कंज्युमरा कडेन वता, सामान्य ग्राहका कडेन वता. पावरा संदर्भान फुडें शॉर्टेज जायत रावूंक शकता कारण कोल आतां येना. कोल येना आशिल्ल्यान पावराचे पर्याय फॉर एग्जाम्पल ग्रीन एनर्जी किंवा बाकीचे आमी म्हणटा तशें सोलर एनर्जी हाजे कडेन सरकारान आतां इल्ले वेगळ्या बरे तरेन पळोवपाची गरज आसा. ती एनर्जी निर्माण करपा खातीर आंतरराष्ट्रीय संस्था सरकाराक पयशे दिवपाची गरज ना. ताजे संदर्भात धोरण लवचीक आसपाची गरज आसा. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार तुवें म्हणलें तशें फाटल्या 3 वर्सांत सामान्य ग्राहकाची वीज वाडूंक ना, दर वाडूंक ना. ताका लागून आतां बरी क्वॉलिटी वीज जर तांकां मेळटली ताणें चड दर दिवपाची तयारी दवरपाक. आनी तुवें म्हणलें तशें इंडस्ट्रीक सरकारान अनइंटरप्टेड पावर दिवचो आनी तसो दिलो जाल्यार ते चड पावर ते टॅरीफ चड दिवपाकूय तयार आसात. म्हाका दिसता ह्या चर्चेंतल्यान कांय मुद्दे मुखार आयल्यात आनी ते विचार करपाक लावपी आसात. हातूंत सरकाराची भुमिका खूब म्हत्वाची आसा. सरकारान इंडस्ट्री कडेन इल्ले बरे नजरेन, विधायक नजरेन पळोवपाची गरज आसा. तुमी आमचे हे कार्यावळीन आयले. दामोदर कोचकर बाब, हांव तुमकां धन्यवाद दिता. विवेक सरदेसाय, तुवें येवन म्हत्वाची मतां मांडली. धन्यवाद.